नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. पणजे महापालिकेत सोपो कलेक्शनाचे कुवाडे. कॉन्ट्रॅक्टर दिसाक दितालो 6 ते 7 हजार. सीसीपी आता स्वता जोडटा 20,000. कोट्यांनी येणावळ गेली खंय? सगळेच सामसूम. बॉर्डरीवेल्या जवानांक सारखे जेवण खाण मेळना. आदल्या रक्षा मंत्र्याकूय मान्य. पंचायत इलेक्शनाक बंदोबस्त वेल्या पुलिसाक उपाशी पोटाचेर शर्माव. ते जबाबदारीची खंय ती परिस्थिती. बलात्काराचे केशीत तेहलकाचो पत्रकार तरुण तेजपालाचेर आरोप निश्चित करपाक सुनावणी सुरू. सुनावणी वेळार मिडिया कोर्टात बंदी. केस चलतली इन कॅमेरा. धावो गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल सुरू. 18 जून मेरेन ह्या फेस्टिवलात स्क्रीन जातली 20 फिल्मां. फेस्टिवलाच्या उक्तावणाक दिव्या दत्ता, सचिन आनी सई तामणकर. सरकाराचे सायबर एज स्किमीन धंदो केलो काबार. भुरग्यांक स्किमीचो कांयच फायदो ना. सायबर एज स्किमीत माफियाचो हात आसपाचो दुबाव. कंप्युटर डिलरांची शवय. आनी गोंयांत फुटबॉल रेफरींचो उणाव भरून काडपाक जीएफएन दवरला एंट्रन्स कोर्स. भुरगे फुटबॉल प्लेयर बायलांकूय कोर्स उक्तो. पणजी महापालिकेचे सोपो कलेक्शनाचे कुवाडे. कंत्राटदार दितालो तेन्ना आदलो कॉन्ट्रॅक्टर दिसाक फक्त 6 ते 7 हजार दितालो. आता सीसीबी स्वता कलेक्शन करता जाल्यार 15 ते 20 हजार सोपो येता. दिसाक 12 ते 13 हजारांचो फरक. इतल्या वर्सांचो हिशोब पळयल्यार गळटी कोट्यांनी. मात सीसीबीत हाचेर विरोधक आनी सत्ताधारी दोगांची सामसूम. मेयरान आदलो तो कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून विशय मारून व्हेलो. कॉन्ट्रॅक्टर दिसाक फक्त 6 ते 7 हजार सोपो कलेक्शन सीसीपीक दिता आणि महापालिका स्वता कलेक्शन करता तेन्ना येता दिसाक 15 ते 20 हजार. नवे मार्केट जायत सावन इतली वर्सां हो हिशोब केल्यार गळटी कोट्यांनी. पयसो गेलो खंय हे एक मोठे कुवाडे. महापालिकेची शुक्रारा मिटींग जाली. मात मिटींगेत सोप्याचो कंत्राटाचो विशय अजेंडार दिसलो ना म्हूण प्रुडंटान मेयरा कडेन विशय काडलो. Sopo collection is being collected by our people and we are collecting around 18,000 per day. Average 18,000 our people are collecting. We have come out with a machine now, so nobody can take us for a ride. It takes time, manipulation, pressure, but I tied over all this thing, but system is coming in place. After this 4-5 months, when we know exactly how much the amount is coming, suppose daily is coming 20,000 rupees, then we can tender. Earlier, how much was it? Earlier, I think it was not coming much. 6,500 per day. So how was the contractor that time? Who was the collector? No, that we had made for some 30 lakhs or something, I don't know what. सध्या महापालिकेन गाडेकारांक टार्गेट केल्यात. शारांत फकत 92 हातगाड्यांक परवानगी दिवपाचें थारायला. आडसरा मक्याची कणसां विकपी हातगाड्यांक खंय पणजे एंट्री मेळची ना. A report was presented to the commissioner mayor whereby total 92 gadas are there and that the corporation should decide whether these 92 gadas should be legalized or not. After discussing, it was decided that only 92 gadas will be finalized and has been finalized. No extra gada will be seen in the city, capital city of Panjim. The categories will be belpuri, fruits, ice cream and vada pav and bhaji and rasa omelette. There will be no soft drink, whatever is that. It comes in ice cream. There will be no other thing, limbu soda and all. There will be no gadas of sugarcane and tender coconut. If we see any sugarcane and tender coconuts in the capital city, I have instructed the commissioner personally go take the JCB and crush it there only.
Don't bring it here because we'll have no place now if we are going to construct the building. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि विजय शिरीष कुंकळकार. बॉर्डरीचेर देशाच्यो शिमो राखपी जवानांक जेवण खाण सारकें जाय तशें मेळना हें आदलो रक्षा मंत्री मुख्यमंत्री पर्रीकाराक मान्य. स्वता सरकारी कार्यावळीत ताणें ही गजाल जाहीर उलोवन दाखयली. पंचायत इलेक्शनाच्या बंदोबस्तावेल्या पुलिसांक एक दीस जेवण सारकें पावलें ना म्हणून इश्यू जालो. ताचेर पर्रीकारान जवान कशे दीस काडटात ताचें उदाहरण दिलें. जवान बॉर्डरीचेर मरता तेन्ना आपल्याक दुखता हें पर्रीकार उलयलो. गोयचे पुलिसांक पंचायत इलेक्शनाच्या रिझल्टाक बंदोबस्ताक आसतना जेवण सारकें पावलें ना म्हूण पुलिसांनी मिडियांनी सुत्रां सोडून बोळा केलो. ताचेर पर्रीकारान पुलिसांक लश्कराच्या नांवान बरेंच शरमाव दिलां. तांचोच गृहमंत्री पर्रीकार म्हणटा पुलिसांनी टफ आसूंक जाय. बॉर्डरीचेर जवान कसल्या खाणा जेवणान दीस काडटात ते पळयात. पुलीस फोर्स हॅज टू बिकम टफ. हांव पयर वाचतालो इलेक्शन कमिशनाचे कावंटींग चालू आशिल्लें. गोंयभर सगळ्यांक सारकें मेळ्ळें. पणजे मातशें कितें डिले जालो. हांव विचार करता बऱ्याचदा बॉर्डरीचेर हांव डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्लो. बॉर्डरीचेर आमचो सैन्य मरता म्हाका आवडनासलें. आय यूज टू गेट पेन्ड एवरी टायम अ सोल्जर डायड. वाय शूड सोल्जर बी सेंट इन टू एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड वी शूड रिस्क देयर लायफ. तांकांय थंय जेवणा सारकी मेळना. मिडियाचेर डिस्कशन जालें भाकरी भाजलेली आहा. ताचेर काय म्हणना बरी भाकरी मेळूंक जाय सगळें मेळूंक जाय. पण फाल्यां युद्ध जालें जाल्यार तुमकां उपाशी ज्या मनशांक ज्या कामा खातीर सिलेक्ट केल्ले आसता ताजी अडचणी त्या कामाच्यो सोदच्योच पडटा. वी नीड टफ पुलीस फोर्स. गेर्र जाले जाल्यार अन्न पाणी नासतना झगडचें पडटा. ताचेर 4 उतरांय मुख्यमंत्र्यान पुलिसांच्या नांवान सांगली. 1965च्या हाजीपीर युद्धात जवान उदका पाण्या शिवाय 72 तास कशे झुंजले तें सांगपाक तो विसरलो ना. हांव म्हणजे इंटर सायन्सीक आसतना हाजीपीरची कथा आमकां आशिल्ली. 72 तास सैन्यान अन्न पाण्या शिवाय लढाई केल्या तेन्नाच आमी हाजीपीर जिखल्या हे लक्षांत धरा. वी आर लकी वी डोंट हॅव नक्सलायट वायलन्स. नाल्यार ह्या पुलीस फोर्साक काडून नक्सलायट एरियान धाडचें पडटलें आसलें. महाराष्ट्राचो पुलीस goes to, I'm just trying to point out, the society needs to think in all these terms. म्हाका खबर आहा जेन्ना हांव हे रेज करता तेन्ना some people will try to raise controversies out of it. I'm not raising controversies. I'm only trying to point out that society needs to think on these issues. There are certain jobs. If I tell fireman tomorrow that he should ensure that his safety is totally taken care before he enters a house burning, you will not have saving of life. People will die because then he will think first of himself. So some duties are tough duties. Same way police also should be tough. एखाद्या वेळा पुलीस ड्युटीचेर जेवणाक उशीर जावंक शकता. चोराक धरता आसतना मदींच लंच ब्रेक घेता रे म्हणून पुलीस धांवूंक शकता. आय एम आस्किंग दीस क्वेश्चन बिकॉज वी शूड ऑल. म्हाका आय हॅड एन एक्सपिरियन्स काकूट बाबड्याची त्या ट्रॅफिकाक उबो रावला वतान घामाक घूम जाता. म्हणलें बरोबर आसा म्हाकाय काकूट दिसता. ताजें बरें जावपा खातीर कितें करूंक जाय तें करुया. ताका जेवण टायमार दिवया. ताका उदक भरपूर सप्लाय करुया. बट इफ ही डजंट स्टँड इन दॅट सन यू वील गेट स्टक अप इन द ट्रॅफिक. सो देर आर वी शूड अंडरस्टँड दीस आस्पेक्ट्स. वी डोंट अंडरस्टँड दीस आस्पेक्ट. गोयच्या पुलिसांचेर मात एक जेवण पडलें ना जाल्यार कासावीस जावन घुवळ येवपाची पाळी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. महिला पत्रकाराच्या बलात्कार प्रकरणात तेहलकाचो आदलो चीफ एडिटर तरुण तेजपाल आड आरोप निश्चित करपाक म्हापसा कोर्टात सुनावणी सुरू जाल्या. केशीची सुनावणी इन कॅमेरा घेवची आनी संबंदीत पक्षकार सोडून बाकीचे कोणूच कोर्टात आसूंक जायना म्हूण तेजपालान केल्ली विनवणी कोर्टान मान्य केली. फेब्रुवारी 2014 तेजपालाचेर चार्जशीट घाल्ले. मात अजून मेरेन तेजपालाचेर आरोप निश्चित जाल्ले नात. तेजपालान ताच्या स्टाफ चली पत्रकाराचेर केल्ल्या कथीत बलात्काराची केस 3 वर्सां उपरांत शुक्रारच्यान परत सुरू जाली. हे प्रकरण मिडियान बरेंच लावन धरिल्ले. ते फाटभुंयेर तेजपालान मिडिया कोर्टा भायरूच दवरचे म्हूण अर्ज केलो. तेजपालाचो अर्ज कोर्टान मान्य केलो आनी केसीची सुनावणी इन कॅमेरा चलतली म्हूण स्पश्ट केलें. केसीचे संबंदीत पक्षकार सोडून बाकीचे कोणेच कोर्टान येवप ना म्हूण निर्देश दिला. सरकार पक्षान पयलींच आरोपपत्राचेर तांची बाजू मांडल्या. पूण डिफेन्स पक्षान आर्ग्युमेंट घाल्या उपरांत जाय जाल्यार रिजॉइंडर घालपाक मेकळीक मागल्या. शुक्रारा तेजपालाचे आदोगादान आरोपांचेर आर्ग्युमेंट घाले. They filed a petition and, for example, it was consented to by the prosecution. What did the petition exactly say, sir? Not to allow publication of the
But isn't it gagging the media, sir, from their side? But that's the law. Are they afraid of the But media? that's the law. But that's the law. Okay. Yeah, So we can't it's in the law. Okay, but we can't cover anything. What is the application, the section that we have to say, and what exactly do we say? 7 subsection 3. Subsection 3. तरुण तेजपाल आणि ताचे बरोबर काम करपी महिला पत्रकार नोव्हेंबर 2013 थिंक फेस्टाक गोंयांत आयिल्ली. त्या वेळार एका हॉटेलाच्या लिफ्टीत तेजपालान ते चली पत्रकाराचेर बलात्कार केलो म्हूण प्रकरण बरेच गाजले. तेजपालाक तेहलकाची पत्रकारिताय सोडची पडली. बरोच तेंप तो सडा जेलीत उरलो. सध्या तो जामिनाचेर भायर आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक ब्रेक.